गोंयचे लॉ एंड ऑर्डर हे टोटल कॉलेप्स जाल्ले. आज गोंयान आमी पळयतात ह्या बीजेपीच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान टोटल कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. एवरी डे कोण नाल्यार कोण कोणाक मारता, कोण कोणाचे मर्डर करता, कोण गुंडा येतात, कोण बाउन्सर येतात. आमची एक टीम आता सध्या मोर्जे आसा. मोर्जे आमी पळयलें की हिल कटींग जाताले, थंय एक कंप्लेन दिली, ताकाच थंय मारून उडयलो. आमी आज हांगा पळयतात की कोण तरी भायले येवन आज गळो बिळो कापून आज हो प्रकार चल्ला. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज दिसता आज गोंयकार म्हणटा तो सेफ ना. काल राती आमी पळयलें की गोंयकारा बरोबर आज गव्हर्मेंट ऑफिसरूच सेफ ना. ह्या सरकाराचे सगळी खाती, एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक पुलीस वापरून उबारता. हे आमी आज सकाळी तुमच्या मुखार दवरला. सो म्हाका दिसता गोंयान एवरी डे रेप वाडटा, मर्डर वाडटा. एका सायडीन DGP सांगता की सोशल मिडियाक बेश्टोच बोवाळ करता. सो म्हाका दिसता हें कितें हेजेर म्हाका दिसता आतां पुलिसांनी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय की गोंयान मर्डर्स वाडटात, गळो स्लीट करून जीव घेतात. सो हें सोशल मिडिया व्हायरल. म्हाका दिसता the Director General of Police is to talk with responsibility. Today Goans are not feeling safe. दिन दहाडे आज दोतोर सेफ ना. जो मनीस आज मनशाक वाचयता, ताका दोतोर, ताका आमी देव म्हणटात, ताज्याच घरा आज चोरी जाता. हाजे वयल्यान तुमी चिंता की आज मनीस गोंयकार आज गोंयान सेफ ना. फाल्यां वी वील एड्रेस कितें जावपाची गरज आसा अशें दिसता. कितें जावपाची गरज आसा म्हणजे हें भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक डिसमीस करपाक जाय. आमी टायम एंड अगेन मागत आसा गव्हर्नरा कडेन की ह्या सरकारा कडेन हें जायना. दे कॅनॉट डू द एडमिनिस्ट्रेशन. लॉ एंड ऑर्डर हाती भायर गेल्ली आसा. आमी मडगांव पळयतात की पुलीस युनिफॉर्म घालून गुंडा जातात. आमी पळयतात की गुंडा येवन पुलीस स्टेशनाच्या भायर आज रक्कस करतात. गुंडा येवन दिन दहाडे एका एक्टिविस्टाक मारतात. आनी कितें जावपाची गरज. हें BJPचे सरकार आज घरा वचपाची गरज आहा. हेंचे कडेन जायना. आज गोंयकार म्हणटा तो सेफ ना. म्हणजे क्रायमा कडेन पॉलिटिक्स दिसता तुमकां. क्रायमा कडेन पॉलिटिक्स जाता. कालचे पळयात न्ही तुमी. काल एक ऑफिसर जो ड्युटीर आशिल्लो, कसले ड्युटीर आशिल्लो, नायट ड्युटीचेर तो 220 kVA TV सब स्टेशनान कामाक आशिल्लो एज EE. ताकाच उबारता. आज पुलिसाचो वापर करून ताका उबारता. खंयच्या सेक्शना अंडर विचारलें जाल्यार ताजे कडेन जाप ना. सो हाज्या वयल्यान आज पळोवन येता की आज गव्हर्मेंट ऑफिसर सुद्दां सेफ ना. असं आता जेन्ना तुमी ते रेंटेड रूम ते ओनराक मेळ्ळे, कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तेंचे कडल्यान सद्या. ना म्हाका दिसता प्रायमा फेसी पुलीस ऑल्सो इज डुईंग द इन्वेस्टिगेशन. ही इज आवर सपोर्टर, जाचो ओनर जो आसा काँग्रेस सपोर्टर. सो ताच्या आवय कडेन, ताच्या दोनी भावा कडेन आमी उलयल्या. इन डिटेल लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन. देन तांकां आनी आमी इन्वेस्टिगेशनान इंटरफियर जाता म्हूण let's not give them any chance. Let's see now what the DGP has to come out and say that whether this is a social media narrative which he said की फक्त बोवाळ जाता म्हणून सोशल मिडिया. तांकां येवन स्पश्टीकरण मागीर आमी सांगता कितें जालां तें. नाल्यार फाल्यां म्हणटलें की आमी इन्वेस्टिगेशनान इंटरफियर जाले. आय हॅड जस्ट कम बिकॉज आमचो फूल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक हॅड कम बिकॉज तो आमचो सपोर्टर. ताका लागून हांव पळोवपा आयिल्लो कितें जालां तें. सो आय थिंक आज आमी कांय हाजेर चड डिटेलान आमी या नाका. पुलीस आपलें काम करता, तांकां करपाक दिवया. पुलिसाक आपलें काम करूनी. लेट पुलीस कम आउट विथ फॅक्ट्स एंड देन वी वील टेल. म्हाका दिसता तांणी एक ताची बायक TV रेल्वे स्टेशनाचेर म्हाका दिसता ती जप्त केल्ली आसा. सो तांकां पयलीं येवनी तांकां येवनी. आमी ह्या केसीचे डिटेल्स घेतिल्ले आसा. बट पॉयंट इज लेट्स नॉट गो इन टू द मेरिट्स ऑफ द केस. द फॅक्ट इज की आज गोंयान गोंयकार सुरक्षीत ना. जो मनीस आज म्युझिक इज एन इंस्ट्रुमेंट, म्युझिक इज एन मीडियम. म्युझिक हॅज नो language, music has no caste, no creed.
त्या मनशाचो आज जीव गेलो. जसं डिमेलो म्हणटा तो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट फामाद रिपेर करपी मनीस, म्हापशान ताजे आशिल्ले. सो एवरी बार्देजांतले लोक ताका वळखताले. आज ताजो गळो कापून ताजो जीव घेतला. सो एक गोंयकार गेलो. एवरी डे आज आमी पयले मोरजे आनी एक गोंयकार गेलो. कित्याक बाबडो हिल कटींग जें जातालें तें वाचोवपाक गेलो. आज गोंयकार म्हणटा तो सेफ उरूना.